गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो घेवन आमी तुमच्या मुखार घेवन येता आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. नमस्कार, आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाचेर हांव प्रणिता रेडकर तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. सविस्तर खबरांची नदर मारूया हेडलायन्सांचेर. कुडचड्यार फोंडकुलां पुरोवपाच्या कामाक सुरवात. थळाव्या लोकांनी केली भौशीक बांदकाम मंत्र्याच्या कामाची तोखणाय. उटंगराच्या पावसाक लागून वाडली आमठाणे धरणाच्या उदकाची पातळी. सद्याक धरणांत 50 मिटरा परस चड उदकाचो सांठो. गालजीबाग दर्यावेळेर साचून रावल्यात कोयराच्यो राशी. पावसान निदळ काय कितें विचारता काँग्रेस फुडारी जनार्दन भंडारी. सप्तकाच्या पारान वांटेकार जावपी पंगडांक करतले मजत. मुरगांव पालिका नगराध्यक्षाचे आश्वासन. काजू उत्पादन वाडोवपा खातीर करची आर्थीक तरतूद. पर्येची आमदार देवया राणेची मागणी. आनी बेगीनूच हातीन घेतले रायबंदरा चोडण पुलाचे काम. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची विधानसभेन माहिती. आनी आतां खबरो विस्तारान. कुडचड्यार रस्त्या वयली फोंडकुलां पुरोवपाचें काम सोमारच्यान सुरू जालां. भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री निलेश काब्रालान फोंडकुलां पुरोवपाचें मशीन हाडिल्ल्यान ही फोंडकुलां पुरोवपाक बरें जाता असो विश्वास सावंत देसाय हाणें उक्तायला. मंत्री निलेश काब्रालान भौशीक बांदकाम खात्याच्या कंत्राटदाराचेर लेगीत कारवाय करपाचो मुद्दो उपराशिल्लो. जी कामां सारकी करिनात तांकां कशे जाग्यार हाडप हें मंत्र्यान दाखोवन दिलां. तशेंच तो बऱ्यांतली बरी कामां करता असो विश्वास आसा अशें विश्वास सावंत देसायाचें म्हणणें. आयज कुडचडे वाठारांत आमच्या कुडचडेचे आमचे PWD मिनिस्टर तेणें गोंय राज्याचे कॅबिनेट मिनिस्टर जेन्ना हातांत घेतले PWD मंत्रीपद हातांत घेतलें ताणें एक बरें डिसिजन घेतलें की हे जेट पॅचर म्हणजे मशीन आसा तेणें गोंया भितर हाडलें आनी गोंया भितर जे खड्डे रस्त्याचे फुटबॉल फील करपाक जाय. रेनी सिजनाक हे फुटबॉल 100% जातात फंड पडटात. पूण आज एक सरान बरें डिसिजन घेतले कडेन आसा. गोंयभरा भितर जेट पॅचर मशीन हाडलां आनी सगळ्याक काम जोरान सुरू जाले कडेन आहा. आयज कुडचडेच्या वाठारांत टोटल कॉन्स्टिट्युन्सी भितर आज ते फुटबॉल पॅचअप करपाचें काम आज हाती घेतलें. आज आमचे मदीं आमचे ई आसात तशेंच AE आसात, बाकीचे सगळे PWD स्टाफ आसात, तशें आमचे सगळे कावन्सिलर आसात. तेन्ना हांव आमच्या मिनिस्टराक देव बरें कर म्हणटा. आनी तशेंच जे मिनिस्टरान आयज आमचे जे डिपार्टमेंट PWD हाती घेतला तेणें एक काम बरी सुरवात करपाक गेले कडेन ताणें दाखोवन दिले कडेन आसा. जे कॉन्ट्रॅक्टर जे बरी काम करना आशिल्ले आनीक रस्ते रोखडे फुट्टाले तेन्ना तेणें कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लॅक लिस्टा उडोवन सुद्दां दाखयलें. एक बरी मोठी डिसिजन ताणें घेतले कडेन आसा. आनी हाजे नंतर आमचे हे रस्ते सगळे आसा ते बरे जातले ही आमकां खात्री आसा. सगळे तमाम गोंयचे जे रस्ते ते 100% पावसा नंतर बरे जाता. तूं मातसो दुबाव आसपाना. फाटले कांय दीस सेगीत 10-12 दिसांच्यान पडिल्ल्या पावसाक लागून दिवचल म्हालांतल्या आमठाणे धरणांतल्या उदकाचो लेवल वाडला. ह्या धरणांत सध्या 50 मिटर इतको उदकाचो सांठो आसा. फाटल्या जून म्हयन्याच्या निमाणे मेरेन 46 मिटर इतको उदकाचो सांठो आसलो. 52 मिटर इतकी धरणांतल्या उदकाच्या लेवलाची तांक आसा. इतल्या मजगतीं पावसाळी पर्यटनाचो घोस्त काडपाक पर्यटकांची पावलां आतां ह्या धरणांचेर वळपाक लागल्या. आख्ख्या देशाक तशेंच आख्ख्या जगभरान गोंय एक पर्यटन थळ म्हूण फामाद आसा. गालजीबाग दर्या हो काणकोणचो सगळ्यात म्हत्वाचो आनी नितळ दर्या. पूण आतां तो धोक्याचो जाला. दर्यादेगे भोंवतणी खूब कोयर आसा. तशेंच मुळासकट पडिल्लीं झाडां दर्यादेगेर आजुनूय तशींच पडिल्लीं आसात.
पर्यावरणांत कोट्यांनी पयशे मोडून KCIC म्हूण एजन्सी नेमल्या ती सगळ्या दर्यादेग निवळ दवरपा खातीर, पूण ते करतात तरी कितें? डायरेक्टर आनी ऑफिसर सगळे खंय न्हिदल्यात असो प्रश्न जनार्दन भंडारीन विचारलो. हो दर्या कित्याक नितळना अशें विचारल्यार कामगारांक 1 म्हयनो विसव दिला म्हूण सांगतात. तांच्या कॉन्ट्रॅक्टान फकत गिमान काम करप अशें बरयलां काय कितें आनी बाकीच्या दिसांनी सुटी दिवप काय कितें हाचेर जनार्दन भंडारीन काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यां वांगडा निरीक्षण केल्या उपरांत तिडक उक्तायली. आज टुरिजमान हांव एक वेगळी एजन्सी अपॉयंट केल्ली आसा कोर्टाने पयशे दिवन KCIC म्हूण. कित्याक हे आमचे सगळे गोंयचे बीच जावं प्रामुख्यान काणकोणचे सगळे बीच ते क्लीन दवरपाक जाय. टुरिस्टांक येयल्यार कसलोच त्रास जावपा नाच म्हण. पण आज ह्या बिचाची परिस्थिती भयानक, महाभयानक. तेजें कारण म्हळ्यार हांवें तें विचारलें बाबा बीच कित्याक क्लीन ना. तेमी सांगपा लागले आमगे स्टाफ लोकल आमचे हांगा कामां आसा ते क्लीन बीच क्लिनिंगा तांकां ब्रेक दिला म्हण. अरे तुमकां कोणी ब्रेक दिवपा लायला? टुरिजमाक कॉन्ट्रॅक्टर आसा पावसांत ब्रेक दिवप आनी गिमाकच काम करप. तुमकां 12 म्हयने न्ही तो कॉन्ट्रॅक्ट. तुमची ड्युटी कितें? बाबा समज ते समज करना टुरिजमाचे डायरेक्टर कितें जाला न्हिदलात, ऑफिसर न्हिदलात, तेंची ड्युटी न्ही हांगा येवन पळोवप, मॉनिटरींग करप. हे लोकल हांगची लोक मे दिसावड्या खातीर कितें काम करून खावपी आज तेंची बेकार जावन तेंची घराची परिस्थिती वायट जाल्ली आसा. आनी आतां आमकां कांयच फॅसिलिटी ना. एक फर्स्ट एड ना, कांयच ना. दुसरें म्हळ्यार लीव ना. 20 दिसान ती दृश्टी कंपनी आसतना आमकां 20 दिसांनी एक दीस लीव दिताले. बरें ना जाल्यार आमकां कांयच फॅसिलिटी ना. आतां आमकां ह्या कंपनीन गेल्या त्या वर्साक ब्रेक दिल्लो आमी पाटणे वचून इश्यू करून येयल्ले आनी आतां परत ह्या बिचार बीन थळपण बिचार दोनूय बिचार आमकां 1 म्हयनो ब्रेक दिला. सप्तका खातीर पारंपारीक पार घडोवन हाडपाचो अशी मागणी मुरगांव नगरपालिकेचो मंडळाचो आदलो अध्यक्ष नंदादीप राऊत आनी नगरसेवक विनोद किणलेकर हाणें केले. मुरगांव नगरपालिकेन गरज पडल्यार आर्थीक मजत करपाक तयार आसा अशें म्हणटा, पूण परंपरा बंद करची न्हय अशें नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगले. 123व्या दामबाबाच्या सप्तक व्हडा उमेदीन मनोवपाच्या सप्तक मंडळान थारायला. आता सध्या सप्तकाचो चालू आहा. सप्तक म्हणजे आता एक पारंपारीक आमचो जो दामबाबाचो सप्तक 123 वर्सां ह्या वर्सा 1, 2, 3 सो ना पळय फिगरूय बरो येयला 1, 2, 3 सो हे 1, 2, 3 80 वर्सां तरी आमी सप्तक सारको आमचे पयलीं तरी 80 वर्सां पयलीं पोर्तुगालाचो रूल आसलो तेन्ना काय सरकार काय नासली तेन्ना फंडींग करपाक. आतां काही लोक म्हणटा ग्रुपवाले की मानधन आमकां सरकारा कडसून येना जाल्यार सरकार तेजे 80 वर्सां पयलीं सरकार नासलो तेन्ना पोर्तुगीज राज आसलो तेन्ना सप्तक जातालो तसोच त्याच पद्दतीन पारूय जाताले. सो पार ही शोभा सप्तक दामबाबाचो म्हणटा पार ह्यो नाचत गाजत दिंडी घाली येता ह्यो आमकां पारंपारीक ह्यो आमचो ल्हान आसतनासून आमकां वडील आमचे घेवन येताले पार दाखोवपा खातीर. त्या सप्तकाची आठवण काळजान आसा. परत एकदां आमकां सेंटिमेंट आमचो सप्तक दामबाबाचो आनी ह्यो पारूय आमचो एक व्हडलो सेंटिमेंट आहा. जर खंय तरी फायनान्शियली जर हे पारवाले जर फाटीं सरोंक सोदता जाल्यार आत्तां आमचे एक्स CP आमच्या नंदा बाबान सांगलेलें आहा की आमी परिपूर्ण तुमकां सपोर्ट दिवपाक रेडी आहा. तशेंच आमचे चेअरपर्सन आनी आमचे म्युनिसिपल कावन्सील हे सगळे राजी जाल्ले आसा. येता त्या 3 तारखेक 123rd खंय तरी आमी साजरा करूंक सोदतात आनी एक बरी गजाल की कमिटी एग्री जाला, म्युनिसिपालिटी एग्री जाला आनी सगळे सेलिब्रेट करपाक सप्तक बरे उत्सूक आसा. इवन फेरीवाले येवपाक उत्सूक आहा. खंय तरी काल आयकून येयलें की पार येवंक सोदिना. म्युनिसिपालिटी खंय तरी एक 80 ते 1 कोटी भर इनकम करता. हांव ऑलरेडी चेअरपर्सना कडेन उलयलां. सपोज ते फायनान्शियली खंय तरी पारां खातीर कमी पडटा जाल्यार तेणी म्युनिसिपालिटी फायनान्शियली हेल्प करपाक रेडी आसा. हेर राज्या कडेन तुळा केली जाल्यार काजू उत्पादनांत गोंय क्रमांकाचेर देंवला आनी 4थ्या नंबरार पावला अशी खंत पर्येची आमदार दिव्या राणे हिणें उक्तायली. गोवा फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनाची 9000 हेक्टर काजूची जमीन आसून लेगीत काजू उत्पादना खातीर जायती निधी मेळूंक नाशिल्ल्यान ही परिस्थिती आसा अशें तिचें म्हणणें. Being chairman of Goa Forest Corporation, all the 9,000 hectares of cashew cultivation is under the corporation, but unfortunately because of lack of funds with the corporation,
the cultivation is not maintained, the yield is not up to the mark. And it is a sad situation because we say Kaju is the cash crop of Goa, but unfortunately we export Kaju from outside. If you compare Goa to Karnataka, to Maharashtra, Kerala, we are number 4 or 5 in the list of the Kaju cultivation. And it's a sad situation because this is only because our the lands where Kaju is cultivated, it's not maintained. It is taken over by the forest. So if we have the funds to develop these, the yield and increase the yield, we develop these, the Kaju crop, as a forest corporation, if you give us the authority to get people from Vengula or other people who can guide us to teach us how to increase the crop, why this is happening, why Goa has gone down the list, why we can't, why our yield has gone down so much that we are number 4 in the list. चोडणेच्या अनियमित फेरयेक लागून लोकांक त्रास जाता असो प्रश्न मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी दिवचलचो आमदार चंद्रकांत शेटये हांणी अधिवेशनांत उक्तायलो. चोडण साल्वोदार द मुंज मजगतीं जावपी पुलाचें काम GSIDC हातीन घेतला अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें. तशेंच ह्या पुलाच्या कामा खातीर लागपी कांय जाग्यांचे जमीन संपादना उपरांत कांय NOC घेवच्यो आसात. ह्यो NOC मेळून जमनी घेतल्या उपरांत ह्या पुलाच्या कामाक बेगोबेग सुरवात करतले अशी म्हायती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिली. तशेंच हो पूल म्हळ्यार दिवचल आनी लागसरच्या वाठारांतल्या लोकां खातीर नीड ऑफ द आवर आसा अशें मुख्यमंत्री म्हणटा. स्पीकर सर, म्हाका साल्वादोर द मुंज चोडण ह्या विशयाचेर उलोवपाचें आसा. The present status of the Chodan Salvador the Moon Bridge as on date, details of pending work to be carried out of this bridge, the reason on the constant delay of the bridge and the present status of the approach road bridge from Chodan and Salvador the Moon side, whether the NOC from TCP Tiswadi and TCP Bardesh Taluka has been obtained, whether the CRZ NOC is obtained to this bridge, whether the government has made provision of the funds for the financial year 2022-23 for the construction of bridge, and what is the fund allotment, what time frame to start the work of the bridge under which agency, considering the heavy rush of the people and vehicle from the Bicholim Narva to go across the river either by ferry or other routes is sort of struggle to the people from Mayam constituency. It is therefore requested to take up the work of this bridge as early as possible to give relief to the commuters, which is the biggest dream of Mayam constituency. And I am confident that the government will take the appropriate steps to achieve this dream for the construction of Chodan Salvador the Moon Bridge as early as possible. Yes. Rudolph Fernandes. Next. स्पीकर सर, आमदार पेमेंद्र शेट हांणी जो आतां 0 वर मेन्शन केला तो ब्रिज आमी GSIDCच्या अंडर घेतला. लँड एक्विजिशन प्रोसेस तेजो चालू आसा. थोडे NOCs मेळूंक ना, तोय स्वता प्रयत्न करता. तेजी कंटिन्युअसली फुडले फावटी मिटींग घेवन उरलेले लँड एक्विजिशन आमी कंप्लीट करता आनी तो ब्रिज जाता तितके बेगीन कंप्लीट करपाक जाय. बिचोले तालुक्यांतल्या लोकां खातीर हो ब्रिज म्हत्वाचो आसा. ताज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक विशेश करून चड म्हत्वाचो. डिस्टन्स खूब मोठ्या प्रमाणात चौडण रायबंदर फेरीचेर खूब व्हडल्या प्रमाणात रश आसता, पूण आमी जाता तितको बेगीन ब्रिज घेवपाचो प्रयत्न करता. गोंयांत दर वर्सा सुमार 1000 ते 1500 कर्करोगाचे दुयेंती सांपडटात आनी हें खूब चिंताजनक आसा अशें आमदार चंद्रकांत शेटये हांणी म्हणलें. पेट स्कॅन हे कर्करोग वळखपा खातीर म्हत्वाचो. तोच गोंयांत ना देखून दुयेंत्यांक ही चांचणी करपा खातीर भायल्या राज्यांनी वयचें पडटा. देखून गोंय सरकारान हाची नोंद घेवची आनी ही सुविधा गोंयकारां खातीर उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी चंद्रकांत शेटयेन ह्या वेळार केली. आसा कॅन्सर जे आसा वर्साक आमच्या गोव्यात ऑन एन एवरेज 1500 पर अराउंड 1000 to 1500 पर इयर आमचे कॅन्सर पेशंट वाडटात.
ह्या कॅन्सर पेशंटाक आमचो ट्रिटमेंट गव्हर्मेंटातय जाता प्रायवेटान जाता पण कॅन्सर पेशंट एक पॅट स्कॅन म्हणून आसता जो स्कॅन डिसायड करता मेटास्टासीस खंय जाल्लो ह्या पॅट स्कॅन आमच्या गोव्यान ना सो त्यामुळे आमच्या पेशंटांक जवळपास हातून बेळगांव वचचें पडटा मुंबय वचचें पडटा पुण्या वचचें पडटा सो ह्या खातीर हो पॅट स्कॅन अवेलेबल करपाचो ताचो कितें प्रॉब्लेम आसा तोय म्हाका जाणा टू मॅनेज इट जर सरकाराक दिसलें की बाबा तो गव्हर्मेंटान हाडून जर मॅनेज करूंक जाय जाल्यार पीपी मोड आमचे आतां प्रायवेटय हे प्लेयर्स आसा गोव्यान तांच्या बरोबर कंबायन करून तो पॅट स्कॅन अवेलेबल करपाची कित्याक पयलींच जो आमचो कॅन्सर पेशंट आसा तो जाम जाल्लो आसता आनी तो स्कॅन करपाक सांगतकसुनी तो सरळ ताका वचप भायर म्हटल्यार तातूंत ताचें आनीक हेल्थ आसता. नुस्तेमारीक सुरवात करच्या पयलीं बाणावलेच्या नुस्तेकारांनी दर्यादेगे वयल्या खुर्सा कडेन वचून प्रार्थना केली. दर वर्सा हे नुस्तेकार नुस्तेमारीक सुरवात करच्या पयलीं खुर्सा कडेन वचून प्रार्थना करतात. बाणावलेच्या नुस्तेकारांक हांगासर बोटी दवरपाक एक सुवात बांदून दिवची अशी मागणी आपूण नुस्तेमारी मंत्र्या लागीं केल्या. ताणें आपल्याक सकारात्मक जाप दिल्या. जाता तितले बेगीन हें काम करून घेतलो अशें थळावो आमदार वेंजवी गसान सांगलें. आज मरे आमी ट्रेडिशनल रांपोणकार आनी पातकारान आमगे हे भुरसाची लादीण केल्या सो आनी थोड्या दिसान आमी राफ्स या तूं बरपण जात्री भायर वयतले सो हांव आज गव्हर्मेंटाको मागो सोदिता हेचो एक थिंगा हांव बोट दाखयता थिंगा फिशरी डिपार्टमेंट आहा आमकां थिंगा आमगे ह्यो पाती घालपाचो ह्यो मात्र ह्यो आम पातयो भाकरागे बाटांक घाताय कित्याक आम पयलीं भाशेन धोयराकोय धरूंक मेळना उदक वयर येयत आसता 500-600 मिटर आमकां आनी जाग ना सो एसेंब्ली तेंचा चालू आहा आमगेले मिनिस्टरान MLAन हे बाणाले फिशरी डिपार्टमेंट आहा तितून आम जाग दिच मू एसेंब्ली पॉयंट घान CMान आमकां जाग दिल्या पुरो आम मागताय हेचो ह्यो सगल्यो पात्यो आम भाकरागे भाटान दवरले आमकां आनी बरें जाग ना सो हे ट्रेडिशनल फिशरमॅना आदार करचे म्हूण फिशर मिनिस्टरा कडेन आमी मागोन घेताय. नीज रांपोणकारांचो एकवट जो तेंगेलो आंगोड आहा हे नीज रांपोणकारांगे एकवटान एकठांय जावन एक प्रोजेक्ट मांडलेलो ट्रायंगुलर प्रोजेक्ट म्हणून 100 मिटर हिंगसून फिशरीचा जागा आनी ते जाग्यान सुमार एक म्हाका दिसता एक 5 ते 7 हजार स्क्वेअर मिटर जमीन तेजे डिझायन केल्लो आकोच तेजे आमी 100 मायल्स पात्यो वेरियो सायज पार्क करपाच्यो शेड घालून मेंटेनन्स एरिया केल्ली नेट वायंडींग एरिया केल्ली लॉकर केल्ले नेट घालपाचे वॉशरूम्स केल्ले म्युझियम केल्लो धाकटोसो कम्युनिटी हॉल केल्लो सो आख्खो हो ट्रायंगुलर प्रोजेक्ट म्हणून दाखयलो आनी गव्हर्मेंटाक मांडलेलो आनी गव्हर्मेंटाक आहा तो एसेंब्ली देखून पयर हांव फिशरीचा डिमांड जेन्ना येयलो तेन्ना हें उलयलो हांव मेन्शन केलो सो ट्रायंगुलर प्रोजेक्ट म्हणजे कितें एक आटीन गव्हर्मेंट एक आटीन आमगे सगळे हे बाणाले नुस्तेकार भाव आनी एक आटीन इन्वेस्टर जो कोण मनीस हे फिशरीज हितून गव्हर्मेंटा वरवींसून इन्वेस्ट करून सोदिता तेका गव्हर्मेंट सबसिडी हेजेर फिश अँड फिन प्रॉन्स हॅचरी हेजेर जरी तरी ही जमीन दिता तेणें हितूंतले 5 ते 7 हजार जमीन जी लागता ती हे नीज रांपोणकारांगे रिपोर्टा बारा जे कोण जितले भुरगे आहाय आनी न्यू एंट्री जे कोण करतले तेमकां एक शेअर दिवचो त्या प्रोजेक्टाचो आनी ते शेअरा वरवीं हें डिवेलॉप करून तेंकां दिवचें तितून आनी जायत आयडियाज घालपाक जाय आमी केलें म्हणटरी जायत जाणांक आनी हे आयडियाज दियो. पंचायत वेंचणुके खातीर दिवचल म्हालांतल्या पयलो उमेदवारी अर्ज भरपाचो मान एका बायलेन मेळयला. नार्वे पंचायतीची आदली पंच प्रतिश्ठा मिशाळ हांणी सोमारा उमेदवारी अर्ज भरून वेंचणूक अधिकाऱ्यां कडेन सादर केलो. येता त्या 10 ऑगस्टाक जावपी पंचायत वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाक सोमारच्यान सुरवात जाल्या. पारंपारीक वॉर्ड ST खातीर आरक्षीत जाल्ल्यान ह्या फावट हेर वॉर्डांतल्यान अर्ज भरपाची पाळी प्रतिश्ठा मिशाळ हांचेर आयल्या. आयज हांवें वॉर्ड नंबर 2
नार्वे पंचायतीच्या इलेक्शनाक फॉर्म भरलेले आसा आनी पयलीं म्हाजो वॉर्ड नंबर 1 ST आसल्या कारणान हांवें आयज नारवा पंचायतीन वॉर्ड नंबर 2 फॉर्म भरलेले आसा. लोकांचो म्हाका खूब सहकार्य आसा, प्रतिसाद आसा आनी डेव्हलपमेंट केल्ल्या कारणान म्हाका लोकांनी साथ दिल्ली आसा की तूं ह्या इलेक्शनाक फॉर्म भरचें अशें म्हणून. तशेंच म्हाका भाजपा कार्यकर्त्यांचें बी सहकार्य आसतलें. महाराष्ट्रांतल्या वर्धा जिल्ह्यांत हुंवारान पुराय विळखो घातला. वर्धा जिल्ह्यांतल्या 8 तालुक्यांत काल राती सावन व्हडा घोग्यांनी पावस पडत आसा. कांय वाठारांनी ढगफुटीची परिस्थिती निर्माण जाल्या. वर्धा जिल्ह्यांत 700 घरांनी उदक भरला. हिंगणघाट ह्या शारा लागीं वणा न्हंयक आनी भाकर नाल्याक हुंवार आयिल्ल्यान लोकांची जीण विस्कळीत जाल्या. उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान भाकरा नाल्या कडल्या आशिल्ल्या नगरांत मध्यान राती शेकड्यांनी लोक आडखळ्ळ्यात. ह्या लोकांक वाचोवपा खातीर NDRFचो पंगड थंय पावला. फांतोडेच्या 4 वरांचेर उदकांत आडखल्ल्या 200 वयर लोकांक NDRFन थळाव्या लोकांच्या आदारान हुंवारांतल्यान भायर काडून सुरक्षीत सुवातेर दवरल्या. महाराष्ट्रांतल्या वर्धा जिल्ह्यांत आयिल्ल्या ह्या हुंवारान निर्माण केल्ली ही अवतिकाय पळयात. सुमार 700 वयर घरांक हुंवाराचो विळखो पडला आनी ह्या हुंवारान NDRFचे रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू आसा. हुंवारान खूब गांवांचो संपर्क तुटला. पावस सतत पडत रावल्यार परिस्थिती हाताभायर वचपाची शक्यताय आसा. वर्धा जिल्ह्या सारको महाराष्ट्रांत यवतमाळ जिल्ह्यांत खूब जाग्यांचेर हुंवार आयिल्ल्यान लोकजीण सारकीच विस्कळीत जाल्या. जाण्टेल्यां खातीर उमेद सेंटर उबारपा खातीर आशिल्ली अर्थसंकल्पीय तरतूद उणी कित्याक केली? विरोधी आमदार विजय सरदेसायान विधानसभेत प्रश्न विचारलो. फाटल्या अर्थसंकल्पांत ह्या सेंटरा खातीर सुमार 1 कोटी आर्थीक तरतूद आसली, पूण ह्या खेपे ती उणी करून 55 लाखांचेर हाडली. हे सेंटर उबारपा खातीर सरकार पंचायती आनी पालिकां कडेन वचूंक ना. ह्या विशया वयल्यान विजयान सरकाराचेर फार पेटयल्या उपरांत समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान ह्या येवजणे खातीर पंचायत आनी पालिकांक मजत करपाचें आश्वासन दिवचेच पडलें. Why is there such a low response for starting Umid centers when we have large number of senior citizens? बसून घे मंत्री. स्पीकर सर, माननीय आमदाराचो क्वेश्चन एक बरो आसा, कारण ताणें जे एक्सप्लेन केल्लें आसा ते अत्यंत आवश्यक आसा. ह्या जमान्या भितर आमच्यो न्युक्लियर फॅमिलीज जावपाक लागले आसात. घरान भितर जाणटे लोक आसा ते एकटे पडटात आनी तांकां खंय तरी रिक्रिएशनल वचपाक जाय. तांचे बरोबर आसा ते दुसरे 4-10 जाणां कडेन तांकां बसपाक जाय. थी रिक्रिएशनल फॅसिलिटीज आसपाक जाय. ती NGO जे आहा पळय न्ही रे, ते NGOक हे बरें काम करपाक लाय तांच्यांनी. आनी दुसरी गजाल, मिनिमम 10 जाणांचो नांवां, तांची रेजिडंट सर्टिफिकेट आनी तांची हे रेजिडंट सर्टिफिकेट आनी इनकम सर्टिफिकेट हे लावन त्या NGOन तो एप्लाय करपाचो. आपल्या हांगासर उमेद सेंटर सुरू कर. समथींग गव्हर्मेंट प्रिमायसीस जर वेकंट आसत जाल्यार त्या गव्हर्मेंट प्रिमायसीस तुमी NOC घेवची पडटली. ओके, त्या गव्हर्मेंट. अदरवायज यू कॅन स्टार्ट इन द प्रायवेट. कोणाचें घर घेवन जाका टॉयलेट जायो वेवस्थीत रित्या, एक हॉल जायो, ओके, आनी एक बारीकशें किचन जाय. ह्यो 3 गजाली कंपल्सरी रिक्वायरमेंट आसा. कारण गव्हर्मेंटान जर सुरू केलें न्ही रे जाल्यार त्या गव्हर्मेंटाचें परत एक डिपार्टमेंटा सारकें जातलें. थंय वचून गव्हर्मेंटाचो स्टाफ बसतलो. इट इज रन बाय कंप्लिटली. कित्याक हांवें सांगलें, हांव सांगचो नासलो. तुवें डायरेक्टली ताका सुरू कर म्हटलें, तेणी जर चुकोन हय म्हटलें, फाल्यां सकाळीं तूं फुडलें अकावंट तुवें सुरूच करूंक ना मरे म्हणटलो. म्हणून ते हांव हे कळपा खातीर सांगता, कारण इनिशिएटीव्ह घेवन NGOंक थोड्या कामाक लाया. गेल्या वर्सा ताका एलोकेशन आशिल्लें, बजेटरी एलोकेशन 1 कोटी 5 लाख. ह्या वर्सा केला तुमी 55 लॅक्स देंवयला. सो सिनियर सिटीजनांक तुमी न्याय कसो दितात? सेकंड, पेलिएटिव्ह केअर म्हणून आहा. पेलिएटिव्ह केअर म्हळ्यार एक टर्मिनली इल पेशंट, ताका वखदां खातीर गेल्या वर्सा प्रोविजन आशिल्लें 52 लॅक्स. हे खेपे केला 10 लॅक्स.
सो भाशणबाजी सगळी बरी आहा बट यू ऑल आर निग्लेक्टिंग दी सिनियर सिटीजन अशें धरया स्पिकर सर सगळ्यांनी एप्लाय केल्लें तुवें बजेटरी प्रोविजनूच कमी केला खंयच्यान दितलो पयशे स्पीकर सर प्रोविजन कमी केल्लें आहा स्पिकर सर 1,05 लाखाच्यान 55 लाखांचेर आयला सर ताका सांग एप्लाय कर म्हणून आमी सप्लिमेंटरी प्रोविजन जाय जाल्यार करता कोरोनी आमकांय लोकांक वी हॅव फोकस्ड ऑन दीस स्कीम ऑल्सो सगळ्यांक अपिलूय केल्ले आसा आनी आयज आमकां सगळ्यांक जनतेक कळटलें की ज्यो ज्यो संस्था आसात NGOs आसात तांणी स्वताजून मुखार जावन येवचे आमी एसिस्ट करतले. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव प्रणिता रेडकर तुमचो सगळ्यांचो निरोप घेता. फुडल्या खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.